लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान आवेसवोर 15 वोड 1-3 आनी 11-32. दोल वसूलदार आनी सगळे तरेचीं पातकी मनशां जेजूक आयकूंक ताचेशीं येतालीं. आनी फारिसेव तशे धर्मशास्त्री गुणगुणून अशें म्हणटाले, हो मनीस पातक्यांक बरे भाशेन घेता आनी तांचे बाराबर जेवता खाता. देखून ताणें तांकां अशी एक वोपार सांगली. आनीकूय ताणें सांगलें, कोण एकल्या मनशाक दोग पूत आसले. आनी तांचे मदल्या धाकट्यान बापायक अशें म्हणलें, बापा, म्हाका पडटा तो दायजाचो वांटो म्हाका दी. आनी ताणें तांकां दायज वांटून दिलें. आनी थोड्या दिसां भितर धाकट्या पुतान आपणाचें आसलें तितलेंय एकठांय केलें आनी घरांतलो भायर सरून तो एका पयशिल्ल्या गांवांत गेलो. आनी थंय मस्तें जिवीत जेवन ताणें आपले गिरेस्तकायेची वाट लायली. आनी ताणें सगळें होगडावन उडयतच त्या गांवांत एक कोर भूक पडली आनी तोय अडचणीक सांपडलो. तेन्ना वचून तो त्या गांवांतल्या कोण एकल्यागेर चाकरेक रावलो. आनी ताणें ताका आपल्या शेतांत दुकरां चोरोवंक धाडलो. आनी दुकरां कातात त्यो सांगो तोरी खावून आपलें पोट भरूंक ताका खुशी येताली, कित्याक कोण ताका जेवणाक कांयच दिनासलो. शेगी सोयरानार येवन ताणें म्हणलें, कितले दीस व्हडेचे मानाय म्हज्या बापायच्या घरांत नाका पुरो जायसर जेवून खावून आसात आनी हांव हांगा भुकेन मरतां. तर हांव उठून म्हज्या बापायशी वेतलों आनी ताका म्हणटलों, बापा, हांवें स्वर्गाचेर आनी तुजेर आड पातक केलां. म्हाका तुजो पूत म्हणूंक आनीक म्हाका फावो ना. तुज्या मानायांतलो एकलो कसो म्हाका धर. आनी उठून तो आपल्या बापायशी गेलो. पयसूच आसतना ताच्या बापायन ताका देखलो आनी ताचें काळीज चुचुल्लें आनी धांवून वचून ताणें ताका वेंग मारली आनी ताचे उमेग घेयत रावलो. पुतान ताका म्हणलें, बापा, हांवें स्वर्गाचेर आनी तुजेर आड पातक केलां. म्हाका तुजो पूत म्हणूंक आनीक म्हाका फावो ना. तेन्ना बापायन आपल्या चाकरांक सांगलें, बऱ्यांतलें बरें एक वस्त्र वेगीचे बेगीन हाडून ताका न्हेसयात. ताच्या बोटाक मुदी आनी पांयांक वाणो घालात. गुळगुळीत पाटकुलो हाडून मारात. जेवण करुया आनी बरें बरें खावून पियेवून खुशाल जावया. कित्याक हो म्हजो पूत मेल्लो तो नव्यान जिवंत जाला, सांडलोलो तो परत मेळ्ळा. आनी तांणी जेवूंक सुरू केलें. तेन्ना ताचो व्हडलो पूत शेतांत आसलो आनी येवून घरा लागीं पावता पावता ताणें संगीत आनी नाच जाता तीं आयकलीं आनी एका चाकराक आपोवून कितें जालां काय म्हूण ताणें विचारलें. चाकरान जाप दिली, तुजो भाव आयला आनी तो सलामती पावलो म्हूण तुज्या बापायन गुळगुळीत पाटकुलो मारला. पूण तो जबर रागार जालो आनी पोरतीपाळून ताणें बापायक अशें म्हणलें, पळय, इतलीं वर्सां जालीं हांव तुजी सेवा चाकरी करतां आनी तुजें उतर हांवें केन्नाच मोडूंक ना. तरी म्हज्या इश्टा बराबर जेवूंक पियेवंक तुवें म्हाका केन्नाच एक बोकडो लेगून दिलो नाय. पूण शिंडूल बायलां बराबर आपलें दायज खावून होगडावन हो तुजो पूत येना फुडें तुवें ताचे पासत दाटो मोठो पाटकुलो मारलोय. पूण ताणें ताका सांगलें, पुता म्हज्या,
तूं सदांच म्हजें सांगाता आसाय आनी जें कितें म्हजें लागीं आसा तें सोगलें तुजेंच. पूण बरें जेवण करूंक आनी कुशाल जावंक पुरतें कारण आसलें. तर हो तुजो भाव मेल्लो तो नव्यान जिवंत जाला, सांडलोलो तो परत मेळ्ळा. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार.